मोगाच्या भाव भिण्यानू आज सगळ्या कारवार दियेसीसीक एक दुखाची खबर. आमचो मोगाळ फादर मायकल काट्टाकायम कारवार दियेसीसीचो शिक्षण शिल्पी म्हूण नावाडलेलो हो मनीस अवचित कोणाक कळीत नासतना मार्चाची 24 तारीख 2022 इस्वेंत देवादीन जालो आनी हो आपल्या 70 वर्साच्या प्रायर आमकां सर्वांक सोडून देवाच्या घरा पाटी गेला. मरण आमकां दूख हाडटा, पूण मरणा वरूय मात्र आमी जिविताक उरता म्हणलो आमचो भावार्थ आमकां शिकयता. आमचो मोगाळ फादर मायकल काट्टाकायम आमच्या मदीं ना. ताच्या मरणा वरवीं सगळी कारवार दियेसीस रिती जाला आनी सगळी कारवार दियेसीसीची शिक्षण संस्था दुखेस जाला. फादर मायकल काट्टाकायम केरळाच्या कोट्टेम गांवांत तो जल्मलो आनीक ताचो जल्म हे परी जालो ऑगस्टाच्या 17 तारखेर 1940 इस्वेंत एका भाग्यवंत कुटुंबांत कोट्टेमांत केरळांत तो जल्मलो आनीक देवाच्या आपोवणे ताका सुरवेरसूच प्राप्त जालें आनी अशें आपलें सुरवेल्लें शिकप ताणें आखेर केल्या उपरांत मायनर सेमिनरीक तो भरती जाता आनी याजक जावची आशा घेवन तो मुखार सरता. आनी अशें डिसेंबराची 15 तारीख 1917 तो याजकी दिक्षा घेता आनी पवित्र सभेन एक प्रसिद्ध याजक जाता आनी आपली सुरवेल्ली सेवा तो केरळांत याजकी सेवा दिता. आनी उपरांत एप्रिलाची 29 तारीख 1917 7 इस्वेंत कारवार डियेसीस एक नवी डियेसीस जाल्ली आनी ह्या दियेसीसीचो पयलो गवळी बाब देवादीन बिशप विल्यम डिमेलो हाच्या आसऱ्या काल फादर मायकल काट्टाकायम ह्या दियेसीसीन एक मिशनरी जावन वावर करूंक केरळांतावन हांगासर तो येता आनी बिशप विल्यम डिमेलो ताका मोगान स्विकार करता, स्वागत मागता आनी ताका पयले नेमक जावन सिरसीन तो ताका नेमक करता आनी हो सिरसीन गेल्या उपरांत आपली सेवा याजकीची तो दिता. सांगाताच शिक्षणाक तो चड प्रामुख्यता दिता आनी थंयसर सेंट एंटनी प्रायमरी इंग्लीश मिडियम स्कूल तशेंच सेंट एंटनी हायस्कूल इंग्लीश मिडियम स्कूल तो आरंभ करता. स्कुलाची बांदपा तो बांदता आनी सगळ्या सिरसीच्या लोकांक आसपासाच्या आसच्या गांवच्या लोकांक शिक्षण दिवंक तो प्रयत्न करता आनी आपल्या शिक्षणाच्या मिसां वरवीं लोकां मोगाळ जो तो जाता आनी जायते बरेपण थंयसर तो करता आनी आपले मिसां थंयसर आखेर जाल्या उपरांत देवादीन बिशप विल्यम डिमेलो ताका कारवार सेंट जोझफ स्कुलाक एक शिक्षक जावन नेमक करता. थंय आपली तो सेवा आरंभ करता आनी 1980 आनी 2000 इस्वी म्हणसर एक सुमार 6 वर्सांचे एक हेडमास्टर जावन तो आपली सेवा दिता आनी आपल्या ह्या अवधे काल जावं दी स्कुलाचे कंपाऊंड तो बांदता, जावं दी इतर स्कुलाची जायती कामां तो करता आनी जायत्या लोकांक भुरग्यांक शिक्षण दिवंक तो फुडें सरता. जावं ती जायत्या युवजणांक याजक जावच्याक सेमिनरीक तो भरती करता आनी जे कोण सेमिनरी सोडून पाटी येतात तसल्यांक गव्हर्मेंट काम दिवच्या विशयान तो जायते प्रयत्न करता. अशें दुबळ्यांचो इश्ट आनीक जावं दी याजकांचो इश्ट जावं दी गत आदार नासल्यांचो इश्ट जावन आपले मिसांव बऱ्या भाशेन तो करता आनी एक फावटी तो निवृत्ती जाल्या उपरांत आपल्या शिक्षण ह्या कामांत तो आपले निवृत्ती घेवन कोट्टेमांक तो वेता आनी थंयसर होम फॉर द एज्ड वा प्रायेस्तां खातीर घर म्हूण तो थंयसर स्थापन करता आनी ह्या घरांत रावन प्रायेस्तांची तो सेवा करता आनी असो तो सेवा करतेत आसत्या वेळार तो अवचित देवादीन जाता. आनी ह्या फादराचें जिवीत आज आमी पळयत आसतना ताच्या जिवितांतल्यान थोडे संगती आमी पळयता. फादर एक शिक्षण प्रेमी, फादर दुबळ्यांचो आसरो, फादर समाज सेवक आनी फादर याजकांचो इश्ट जावन आसलो आनी अशें सबार भुरग्यांक देव आपोवणी दिवन अशें तो लोकां मोगाळ जाला. आनी ह्या ताच्या सेवे वरवीं आमी सगळे लोक दादूस जाल्या आनी ताच्या मुखांतर आमकां देवाचो मोग फावो जाल्लो आसा. देखून ताणें कारवार दियेसीसीक आनी सगळ्या पवित्र सभेक दिल्ल्या सेवेक
देव ताका 100 वाटांनी सर्गार प्रतिफळ लाबोवदी आनी देव ताका सासणाचें सूख सर्गींचो वैभव सांता भक्ताचो सांगात फावो कर म्हूण जावं दी आमचे मागणी. आदेवस तुमकां फादर मायकल कट्टकायम. Dear brothers and sisters in Christ Jesus, today the whole Karwar diocese and the part of Kottayam, Kerala, mourns over the death of our beloved Father Michael Kattakayam. The church teaching tells us death is a doorway to enter heaven. And the death of Father Michael Kattakayam has saddened the whole diocese of Karwar and the whole educational institution of Karwar diocese. His role and his efforts in building the education institution of Karwar was very great. And he was born in Kottayam, Kerala on 17th August 1942. And later he had a great desire to pursue his education to be a priest, and he joined a minor seminary, completed his priestly education, and he was ordained on 15th December 1970. And ever since then he rendered his priestly ministry or services in Kerala nearby or in his local areas. And after that, 29th April 1977, so new diocese called Karwar diocese was formed, and the first bishop was late Bishop William de Mello was the new bishop, and he came in contact with him and he invited him, and he came here to the Karwar diocese as a missionary. And when he came here, Bishop de Mello gave him first appointment to Sirsi. He did his spiritual ministry as a priest. Apart from that, he gave more importance for the education. So he started St. Anthony Primary English Medium along with St. Anthony High School English Medium. Both the schools he started, buildings also he constructed. And because of this, his great love for the education, he invited people to pursue education, and he became a great famous person there in Sirsi vicinity. Later, Bishop liked his ministry, and from there he transferred him and he came to Karwar to St. Joseph's School as a normal teacher. He served as being a teacher there, and later in 1985 to 2000, long standing, he was appointed as a headmaster of the school. And during his tenure, he also built the compound for the school and other renovation works that he has taken or he has done there. And later we see he also was a great instrumental in supporting the seminarians, those who want to join seminary. He also was instrumental in guiding the seminarians who left the seminary to give them government jobs or other facilities through the government. So therefore his services to the Karwar diocese was very great, and his death has left Karwar diocese in a vacuum. And as we gratefully remember him today for all the good things that he has done to the diocese of Karwar, may God grant him eternal rest, and all that good things he has done, may God give him 100-fold reward in the eternal abode. Farewell to you, Father Michael Kattakayam.